नमस्कार. परत एक फावट एका खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांचो येवकार. आमचें गोंय हें खूब सुंदर सोबीत हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी हॉस्पिटॅलिटी जेन्ना आमची गोंयची म्हणटा तेन्ना पुराय देशान न्ही तर पुराय जगान फामाद आसा. आमच्या गोंयान आयल्या उपरांत अतिथी देवो भव जें म्हणटा तें तर सगळ्यांकूच खबर आसा. हें गोंय आमचें सुंदर कित्याक हें आमी खुबदां विचार करता. कारण आमी जे लोक आसा ते खूब मोवाळ आनी लोकांक खूब आदर करपी आसा. आनी ते कित्याक जाल्यार आमच्या गोंयान खुबशे असे लीडर आसात जे आमकां आमच्या खातीर कितें तरी देख दिता, आमकां खूब कितें कितें शिकयता आनी आमकां बरे वाटेर व्हरता. आमच्या बरोबर आनी सद्याक आमी खूब फॉर्च्युनेट आसा, आमकां खूब सुदैव आसा की अशेच एक लीडर आमच्या बरोबर सद्या आयच्या ह्या कार्यावळीक आसा. आनी गोंय विधानसभेचे डेप्युटी स्पीकर MLA ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मायकल लोबो सर आमच्या बरोबर आसा. सर येवकार तुमकां. सगळ्यान आदी 8 तारखेक फेस्ट जावपाचो आसा कलंगूट मॅरी इमॅक्युलेट फेस्ट सेंट एलेक्स चर्चीन. ताजे बद्दल विशीज आमी दिवया आनी ह्या कार्यावळीक सुरवात करूया. सर तुमचे विशीज पुराय गोंयकाक, कारण ही हिस्टॉरीक चर्च आसा 17th सेंच्युरीन बांदिल्ली. सर ताजे बद्दल. Feast of Our Lady of Immaculate Conception is celebrated all over the world. सेंट एलेक्स चर्चानूय हे फेस्त मोठ्या दोबाजान मनयता आनी कोंगोटकार सगळे लोक एकवटान मिसा एटेंड करता. ताजे उपरांत पुरसांव आसता आनी वेगवेगळे कार्यावळी जाता. तियात्र जाता. भुरगीं यूथ जे आहा कलंगूटचे ते कितें तरी एक प्रोग्राम घडोवन हाडटा आनी सगळे कोंगोटकार एकठांय ह्या दोबाज्याक वांटो दिता आनी दे स्पेंड द होल डे मॉर्निंग इन द चर्च, बॅक अगेन इवनिंग इन द चर्च. सो इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डे. आनी कोस्टल बेल्टान ह्या दिसा सगळे जाण टायम काडून इगर्जेन वचोन बेसांव घेता सायबिणीचे आनी सांजचे तियात्राकूय येता. वान प्ले जो तर भुरग्यांचो आहा ओ एनी अदर रिलेटेड कॉम्पिटिशन ऑर प्रोग्राम ऑर्गनायज बाय द यूथ तेच्याय खातीर येता. सो सेंट एलेक्स चर्च व्हडलें फेस्त पणजे जाता मॅरी इमॅक्युलेट आमचे चर्चीन. आनी सेंट एलेक्स चर्चानूय हें फेस्त जाता. सो कोंगोटकार पणजे वचना फेस्ताक, कोंगोटकार कोंगोटूय उरता. कांदोलीचो लोकूय कलंगूट येता, पार्रा आरपोरांचो लोकूय कलंगूट ह्या फेस्ताक येता सायबिणीचे बेसांव घेवपाक. आनी हें कितलीं वर्सांची परंपरा ही चालूच आहा आनी ही चालूच उरतली. दीस इज ह्या फेस्ताक आमचे क्रिस्तांव भावूच न्हू खुबशे हिंदू भाव ह्या फेस्ताक उमाव घेवपाक सायबिणीचो येता. दीस इज नथींग बट फेथ. एक जो फेथ आमचे भितर आहा की देव सगळ्यांचो एक. आनी ह्या फेथाक लागून जशे लोक सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पांया कडेन वयता, जशे आमी लयराई सायबिणी कडेन वयता जी आमी म्हणटा मिलाग्रीस सायबिणीची भयण, तशे लोक हिंगासरूय मिलाग्रीस सायबिणीकूय येता मायाक. सगळे हिंदू लोक येता, मुस्लीम लोक येता तेल घालपाक. सो हो आमचो गोंयान जो एकवट आहा हो फेथ आहा तो म्हाका दिसता कितलीं वर्सां जालीं आमच्या पुर्वजांनी सांबाळलेलो आहा आनी तो आमी सांबाळटा आनी हो असोच फुडें वयतलो. तेच एक गोंय, बरें गोंय आमी डिफायन करूं शकता. कम्युनल हार्मनी हांगासर आसा. सो वील स्टार्ट विथ सम अदर क्वेश्चन्स. कारण म्हाजे कडेन कांय यूथ आमी कलंगूट तुमचे कॉन्स्टिट्युएंसीन भोंवले आनी मुद्दम जाणान घेतले की यूथ जे आसा, कारण तुमी खुबशे फावटी यूथ जे आसा तांचे कडेन सारके संवाद सादता, तांचे कडेन तांचे क्वेश्चन्स सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. सो आमी युथां कडेन काय गेले, क्वेश्चन विचारले. ते घेवच्या पयलीं सर आमी काय ते पयलीं अशेंच इंटरव्यू घेतले आनी मागीर ताच्या नंतर खूब तुमकां दिसता की खुबश्यो अडचणी येयले आनी ताजेर तुमी ओवरकम करीत फुडें आयले. कशें कितें जालो सर हो टायम इतलो? बरो विचार घेवन सगल्यांक मोदेकात घेवन सगळ्याच्या लोकांचो एक जे कितें म्हणणें तेंचें कितें आहा, वॉट इज देयर से इन दॅट, तो घेवन आमचे मोदेकात जे कांय लिडर्स आहा धाकटे धाकटे वाडे वाडे तेंचो हें घेवन आमी फुडें वयता आनी हे जे आडखोडी जे आहा ते आमी काडून उडयता. प्रॉब्लम्स खूब येता. प्रॉब्लम्स फेस करपा खातीर म्हाका दिसता
leaders who are there, the new upcoming leaders आसूं कोणी आसूं, we have to face the problem and come out with solutions. आयज जर तर आमी सोल्युशन काडिना जाल्यार आमी थिंगाच उरतले. खूब प्रॉब्लम आहा गोंयांत आनी तेचेर सोल्युशन काडपा खातीर म्हाका दिसता कठीण म्हणटा पळय तें कांयच ना. यू हॅव टू हॅव द वील and sometimes you have to take strong decisions. Sometimes those decisions are so strong that some of your very close people get affected with that decision. तुझे खास कोण फ्रेंड आसता, खास तुझे मनीस आसता, तांकां बसून दिसता की मायकलान आमचे अगेन्स्ट हे डिसिजन केलें. बट इन द लार्जर इंट्रस्ट you have to look at Goa as a interest. So म्हाका दिसता खुबशीं आमी डिसिजनां एज अ गव्हर्मेंट घेवपाची उरलेली आहा, पूण खंय तरी आमी फाटीं उरलेले आहा एज आमदार, रुलींग पक्षाचे आमदार, इंडिपेंडंट आमदार, बारीक पॉलिटिकल पार्टीज जे आमकां आयज आमच्या वांगडा आहा, रिजनल पार्टीज, खंय तरी आमी फाटीं उरल्या अशें म्हाका दिसता. हें म्हाजें वैयक्तीक मत आसूं, पूण गोंयचो खुबसो लोक म्हाज्या वांगडा सहभाग दितलो ह्या म्हाज्या विचाराचे की इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा लॉट ऑफ डिसिजन्स नीड्स टू बी टेकन. सर असे लोक म्हणतात की आता जायते लिडर्स आसा तेंचे कडेन मिनिस्ट्री आसा, जर तुमचे कडेन आशिल्ले काय मिनिस्ट्री जाल्यार तुमी करतले आशिल्ले, समजा जायना जाल्यार ओपन अप जावन सांगतले तरी आशिल्ले, कारण आयज काल कोण उलोवपाकूय सोदिना, कोण काय सांगपाकूय सोदिना. व्हेरी फ्यू मिनिस्टर्स आर वर्किंग आतांचे परिस्थितीन. बाकीचे मंत्री जे आहा ते आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे पुरतेच मंत्री उरलेले आसा. गोंयांक मंत्री जाय स्टेटाचो, गोंय राज्याचो मंत्री, कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मंत्री न्हू अशें आमी गेल्या टर्मीक म्हटलेलें. आनी तेन्ना 8 ते 9 जाण म्हाका दिसता इलेक्शनाक मंत्री शेणले, मुख्यमंत्री धरून. म्हाजो सेकंड टर्म, पूण म्हाका एक्सपिरियन्सूय आहा आनी म्हाका काम करूशें दिसता म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीक न्हू गोंया खातीर. खुबशीं कामां करता हांव, आमदार आसुनूय गोंया खातीर कामां करता. पूण दुसरे जे मंत्री आमदार जाले फर्स्ट टायम ते मंत्री जाले कित्याक गोंयच्या लोकांनी अशें मॅन्डेट दिली की आमकां 13, काँग्रेसीक 17, गोवा फॉरवर्डाक 3, MGPक 3, इंडिपेंडंट अशी मॅन्डेट दिली की तोडफोड सरकार अशें जावचें न्हू म्हणून फुडल्या पावटी जेन्ना इलेक्शन लागीं येतलें, आतां पासून डिजॉल्व जालें ऑर फुडें हे टर्म सोंपता हांव लोकां कडेन वयतलो, आख्खे गोंयभर भोंवतलो लोकांक सांगपाक की खंयचे पार्टीक तुमी 21 नंबर्स दिया म्हणून. आमकां दिना, आमकां ऑपोजिशनान घाला, नो प्रॉब्लम, पूण स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जावनी. जो तर प्रशासन दिवपाक जाय. एडमिनिस्ट्रेशन हॅज टू बी इफेक्टीव, एडमिनिस्ट्रेशन हॅज टू बी people oriented, administration has to be people friendly, administration for the people, which is actually of the people. तू जर फॉर करूंक जाय जाल्यार तुवें मॅन्डेट क्लियर दिवची पडटली आनी ही कोणें दिवप मॅन्डेट? ही गोंयच्या लोकांनी दिवप मॅन्डेट. आयज मॅन्डेट आमकां मेळोंक ना म्हणून हांव मंत्री जावपाचो उरलो. खंय तरी एक 10 लोक, आनीक 1000-2000 लोकांची कामां जावपाची ती उरली अशें म्हाका दिसता. पूण फुडें सोंपोंक ना आजुनी, हो टर्म चालू आहा, फुडें म्हाका दिवंकूय शकता, ह्याच सरकारान म्हाका फुडें मेळोंक शकता, हो दुसरो सरकार जावन म्हाका थिंगा मेळोंक शकता. सो पॉलिटिक्स इज ऑल अबावट नंबर्स एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबावट पीपल, हाव दे वील डिलिव्हर टू द पीपल ऑफ गोवा. तूं कितली व्हडली भाशणां दिली आनी तूं डिलिव्हरी दिवंक शकना जाल्यार इट इज नॉट वर्थ इट. सर म्हाका दिसता तुमी म्हळ्यार की फुडें सुद्दां आसतले आनी लोकांकूय हेंच जाय की तुमकां एज अ मिनिस्टर पळोवन पुराय गोंयची कामां पळोवपाक जाय. आनी हांव हें कित्याक उलयतालो कारण आमचे कडेन कांय क्वेश्चन्स आयिल्ले एंड फर्स्ट क्वेश्चन आमी जो घेवपाक सोदता फ्रॉम अमंदा जे पर्रा रावता बार्देस. आमचो MLA एक ट्युरिस्ट
ट्युरिस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA म्हणून आमकां एक्चुली खूब एक्सपेक्टेशन्स आसली की तो ट्युरिजमान येतलो आनी बिकॉज तेजे ड्रिम्स खूब आसा आमच्या गोंया खातीर एंड स्पेशली आमच्या कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणें खूब ट्रान्सफॉर्म केला. इफ तुमी आदी पयलें जाल्यार बिफोर 10 years ओके पास्ट 10 years इट हॅज रियली डेवलप्ड ओके खूब डेवलपमेंट आसा इन द बीच कोस्टल बेल्ट ऑल्सो. सो आमकां खूब एक्सपेक्टेशन्स आसली एंड आय थिंक दॅट ही डिजर्व्स अ मिनिस्ट्री सो दॅट ही कॅन. तुमचें एक म्हणणें आसतलें की गव्हर्मेंटान आतां सद्या MLA आसा बरो पोस्ट मिनिस्ट्री किंवा आनी व्हडलो पोस्ट दिवपाचो अशें तुमकां दिसता काय? वॉट डू यू थिंक? व्हडलो पोस्ट अशें मिनिस्ट्री दिवपाक जाय ओके दॅट इज एक्चुली निडेड. आतांच सांगलें हांवें ह्या पावटी म्हाका पोजिशन मेळोंक ना बिकॉज सरकार असो जालो की नये आमदार येयले तांकां डायरेक्ट मंत्री केले आनी त्या आमदारांक थोड्यांक हांव म्हणना हे म्हाजे कलिग्स पूण तेणी पयलीं वी जम्प टू बिकम मिनिस्टर चान्स पडलो म्हणटा चान्स. आय फील दॅट वेन यू आर वर्किंग फॉर द पीपल इज नॉट कॉल्ड चान्स. आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां खातीर काम करता आतां आमदार म्हणून हांव गोंयच्या लोकां खातीर काम करूंक सोदता मंत्री जावन मुख्यमंत्री जावन गोंयच्या लोकां खातीर काम करूंक सोदता आनी गोंय भायरूय बिकॉज गोवा इज फायनली अ स्टेट वीच इज रेप्रेझेंटींग इंडिया म्हणजे आमी इंडिया म्हणून पळोवपाक जाय. हांव म्हणना की गोंयान लोक हाडपाक जाय आमकां इंडियेचे ना बट हाव यू कॅन प्रोमोट गोवा इन इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया. विचार जो आहा बियॉन्ड इंडिया चिंतपाक जाय तुवें. हाव कॅन यू मेक गोवा एज अ इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. आयज सोकला वयता आमी हे आयज 50% कमी जाल्ले आहा फॉरेन ट्युरिस्ट. आयज वी आर गोईंग डावनवर्ड्स. सो आमी हे नांव गोंयचें कशें वयर काडटले हे आमी नांव गोंयचें जे शायन जाल्ले आसले एक टायमार ते परतून ते नांव तश्शें उरपाक वो तेजे वयर वचपाक आमी कितें काम करपाक जाय. कसले भुरगे पॉलिटिक्सान हाडपाक जाय कसले भुरग्यांक आमदार करपाक जाय कसले लोक सरकारान आसपाक जाय आनी ऑपोजिशनानूय आसपाक जाय हे गोंयच्या लोकांनी डिसायड करचें पडटलें. आयज जो तर तुका चीफ मिनिस्टरान मंत्री केला कित्याक तेका मुख्यमंत्री जावपाक जाय आसलो म्हणून आनी तूं मंत्री जाला चान्स मेळलो म्हणून तुका जाल्यार रॉंग. तूं सोड तें आनी परतून आमदार जा आनी आमदारगिरी कितें तें शीक. What is the meaning of legislator? What is the meaning of member of legislative assembly of the state of Goa? You have to learn and then perform and then say I am ready to work for the state of Goa. आयज म्हाजी तयारी आहा काम करपाक स्टेट ऑफ गोवा कित्याक आमी सोजमोले आमदार म्हणजे कितें ते आमदाराचो रोल कितें तो आमदारान कितें काम करपाक जाय लोकां खातीर आनी कशें काम करून घेवपाक जाय ऑफिसरा कडलें कशें काम करून घेवपाक जाय चीफ सेक्रेटरी कडसून कशें काम करून घेवपाक जाय मुख्यमंत्री कडसून कशें काम करून घेवपाक जाय. वॉट इज युअर रोल इन द एसेंब्ली. एसेंब्लीन तूं कशें प्रश्न मांडटलो लोकांचे तुजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे न्हू गोंयचे प्रश्न कशें मांडटलो आनी तेजें उत्तर कशें घेतलो मुख्यमंत्री कडसून आनी मिनिस्टरा कडसून. म्हाका दिसता हें जर तर आमी शिकना जाल्यार तुका मिनिस्टर जावपाचो रायट ना. पण इन अ डेमोक्रेसी लायक इंडिया एंड गोवा तूं कोणूय जावंक शकता. आयज कोणूय मनीस मुख्यमंत्री जावंक शकता आयज कोणूय मनीस मिनिस्टर जावंक शकता. अशें जाल्लें आहा आनी अशें आहा आतां पोजिशन त्या खातीर आमी फाटीं उरले. पूण आमचो चान्स आयज हांव म्हणना चान्स आमची ऑपॉर्च्युनिटी जी आमकां जावपाक जाय ती फुडें येतली हे हांव 100% म्हाजे मनान आसा आनी देव जाणा म्हाका केन्ना दिवपाक जाय पळय तें. वी हॅव सेकंड क्वेश्चन सर बाय रोहन नासनोलकर नायकावाडो कलांगूट हांगाच्यान तांणी क्वेश्चन विचारला. पळय आतां आमी एक हॅक्टीक लायफ आसता आनी आमकां एवरी आमच्या भाव भयणांक अशें कितें ना कितें एक्टिविटीज दिवची आसता आमकां. पण कलांगुटान तशी एक्टिविटीज तुका दिवपाक अशें कांयच ना जशें लायक डान्स क्लासीस एक्टींग क्लासीस सम स्पोर्ट्स क्लासीस वगैरे आमकां खंय हांगांतल्यान म्हापशा पणजे बट बाय द टायम यू कम फ्रॉम स्कूल यू डोंट गेट एनी टायम टू ट्रॅवल सो फार. आनी अशें आसना की घरची सगळींच मनशां बायक चलयता वा गाडी चलयतात ती तुका इतके लांब व्हरूं शकतात. सो तो प्रॉब्लम तो जाता. सो हांगा समज एक लायक फॉर एग्जाम्पल पेंजिमान जशें बाल भवन आसा तशें जर कलांगुटान उगडलें सो इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एवरी स्मॉल यूथ हू कॅन गो एंड पार्टिसिपेट एंड यू कॅन गेट द एडवांटेज ऑफ इट. खुबश्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ही फेसिलिटी आहा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाटीं उरलेले आमी. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय अशे ग्रुप्स आहा प्रायवेट
private groups, but they charge money and they teach you dance, music. हे चालू करपाचो आमचो विचार आहा. कांदोली चालू करपाचो विचार आहा, कलंगूटूय विचार आहा. आमी पोर्रा बरे हॉल केला थिंगासरूय करपाचो विचार आहा. सो आतां तबला, पेटी, गिटार जावं, वायलीन जावं, पियानो, ऑर्गन हे सगळे शिकोवपाचें आमचे कडेन. वी आर डुईंग अ सर्वे हू वील कम एंड टीच. सो पार्राय शिकोवंक जाय, कलंगूटूय शिकोवंक जाय, आरपोरा नागवा शिकोवंक जाय, कांदोली शिकोवंक जाय. हे केन्ना केन्ना आमी करतले. हेच्या खातीर आमी आमचो एकलो मित्र जो आहा जॉय म्हणून फ्रॉम कांदोली तेका इन्चार्ज केल्लो आहा. आनी तेणे फर्स्ट प्रिलिमिनरी मिटींग अलॉंग वीथ आमचो एक्स स्पीकर ऑफ गोवा तोमाजीन कार्दोज तेणें फुडाकार घेतलेलो आहा की कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांक आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायल्याय भुरग्यांक जे कोण येवंक सोदता तांकां आमी हे फ्री ट्रेनींग कोर्सीस दिवंक सोदता इन म्युजीक, इन आर्ट एंड इन ड्रामा. आतां कोण ड्रामान जो पार्ट घेवंक. सो हे सगळे आमचो बाब तोमाजीन कार्दोज जो एक स्पीकर आहा आनी कलंगूटचो आमचो आमदार तेणें फुडाकार घेतला. तेज्या वांगडा जॉय म्हणून आहा, तेज्या वांगडा ब्लेज फेर्नांदीस आनी फेर्मिनो एक्टिंगान आहा, म्युजिकान आहा, कांदोलीचो एक सरपंच. सो हेणी सगळ्यांनी फुडाकार घेतला. सो म्हाजो पाठिंबो तांकां फूल आहा. तेणी म्हाजे कडेन येवन हे विचार मांडले आनी हांवें सांगलें लेट अस गो अहेड. सो आय थिंक रोहन वील बी मच मोर हॅपी नाव, कारण ताणी ताका हे जर क्वेश्चन जो आसलो ताणी ताजो बऱ्यापैकी सुटावो जाल्लो आसा. रोहन तुका तुज्या मना सारकें जर जालां सद्याक अशें दिसता म्हाका. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा तो अमीर शेख हांणी विचारला, कलंगूट खोबरावाडो. तुज्या मनान सुद्दां कांय प्रश्न आसतले. एक प्रश्न जो तुका MLAक विचारपाक चान्स दिलो जाल्यार खंयचो आसतलो? एज ऑफ नाव मेन प्रश्न एम्प्लॉयमेंटचो आसा. आतां जर तर आमी पास आउट जातले आतां मागीर फ्युचर एम्प्लॉयमेंट आमकां ऑपॉर्च्युनिटी कितें आसा. आतां तर सगळ्यांक तर गव्हर्मेंट ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. बरोबर, सारकें. आमकां आतां तर मागीर प्रायवेट सेक्टरान कितें ऑपॉर्च्युनिटी आसा कलंगूटान एक्झॅक्टली. सो ते विचारूंक जाय म्हाका सराक. इन शॉर्ट जर आमी विचारपाक सोदता की अमिराचें म्हणणें आसा की एम्प्लॉयमेंट हो एक मेन मुद्दो आसा. अनएम्प्लॉयड खूब यूथ आमच्या गोंयांत दिश्टी पडटा. आनी खास करून जेन्ना ट्युरिजम बेल्ट म्हणटा कलंगूट जाल्यार एक वेगळो प्लॅन सरा कडेन कितें आसा बिसायड्स फ्रॉम गव्हर्मेंट सेक्टर. कारण गव्हर्मेंटान तर नक्की सगळे जाण वचूंक शकना. एक बरो पॉयंट ताणें पयलींच सांगलो. प्रायवेट सेक्टरा खातीर किंवा आनीक कितें प्लॅन सराचे कितें आसा असो अमिराचो प्रश्न आसा. हाजेर सराचें कितें आन्सर आसा तें आयकुया. We motivate our youth who are in 11th standard, 12th standard, who are in 2nd year, 3rd year, 1st year. Complete your education and start self-employment. There are various opportunities for you in the coastal belt of Goa. Forget my constituency, coastal belt of Goa. So there are so many opportunities in the hospitality industry, that is आमचे रूम्स जावं कोणाचे रूम्स भाड्याक घेवन तुवें चलोवपाक जाता. तुजे ओन जो तर जागो आल्या तुवें गेस्ट हावस घालून चलोवंक जाता, रेस्टॉरंट चलोवंक जाता, तुवें सुपर मार्केट चलोवंक जाता, धाकटे शॉप चलोवंक जाता, ऑमलेट रोसाचो गाडो चलोवंक जाता. म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आहा. यू हॅव टू हॅव सेल्फ कॉन्फिडन्स इन यू दॅट ही शूड एटलीस्ट ट्राय and set up something on his own so that he will give employment to another 5 people. If he does a bigger business, he can give employment to at least 50. I was a dreamer at a very young age. हांव तेच म्हणपाक आशिल्लो. तुमी म्हटलें की तुमी कोण तरी बिझनेसमॅन जावपाचें अशें चिंता. सगळे जाण चिंता आसतले की मायकल लोबो सारके एक एंटरप्रेन्युअर जावचें म्हणून. कारण तुमची माझे कडेन एक होप. आमी होप सगळे एवरीबडी लिव्स विथ अ होप. सो माय होप आय ट्रान्सफॉर्मड इट इनटू रियलिटी. Hope, dream, reality. I was dreaming big, and when I was dreaming big, from restaurant काम करतालो. So I own restaurants today. So this is called reality. Working in a restaurant, you must not feel shy in life. You must not have ego. Shy. Dishwasher Allah. From dishwasher to owner of a resort, restaurant. So restaurant and dishwasher, owning a restaurant is a proud moment for me today, because this is what our youth should decide. I used to wash 400 plates, 400 cups, fork, spoon, knife. At least 50-100 handiyo dhutalo every day at the age of 13. So my time was hard work, but today their parents have given them everything in life. तेंच्या पेरेंट्सांनी आयज युथाचे पेरेंट्सांनी दे आर वर्किंग व्हेरी हार्ड. द पेरेंट्स आर वर्किंग व्हेरी हार्ड. दे हॅव गिवन देम एवरीथींग. भुरग्याक कितें जाय तितलें दिता, थिंकींग दॅट
आमी जितकें काम करता आमचो भुरगो कितें तरी बरें करतलो आपल्या लायफान आनी आमकां सुखान दवरतलो फुडें. आमी जेन्ना रिटायर जातलीं आमकां सुखान दवरतलो. पूण तेंचे जे ड्रिम्स आहा की भुरगो आपल्याचो उमको जावचो, ते भुरग्यान काम करचें पडटलें ती रियलिटी येवपाक. कित्याक कॉम्पिटेटीव वर्ल्ड आहा. आय हॅव स्टूड शुअरिटी फॉर मोर दॅन 300 youth. 300 youth in the bank. In the bank, I am surety to 300 youth, and I am thankful to Corporation Bank. They have from my start of business, from the age of 20, I started business when I was 18. 18 till today, I must have stood surety for more than 600-700 people. But successful 500 youth तरी झाल्या हितून. Whether it was a taxi business, तेणे ओन टॅक्सी घेतली आनी ओन भाडी मारली. आज त्याची 2-3-4 टॅक्सी आहा. सो दिस इज अ ग्रेट सक्सेस सर. म्हाका दिसता No, but this is, I never discourage them and send them back. Whoever comes to me to start a business on his own, I give them a tip, the ideas, and I tell them that any problem you are having in this line, you come and meet me. When they want to start the business on their own, when they finally decide, even if they want me to stand surety, I have stood. इतले श्युरिटी रावलो हांव. कोण बोट बिझनस घालता, बोट एक बोट आहा तेचे कडेन आयज म्हाका दिसता 15 बोटी आहा. तेच ओनरा कडेन एकाची 15 केले तेणें. म्हणजे तेका आमी एनकरेजमेंट दिले, तेका आमी तेको दिलो, तेका आमी श्युरिटी बसून रावले बँकीन, नॉट थिंकींग दॅट आय एम अ पॉलिटिशियन. बिफोर आय कूड बिकम MLA, आय हॅव गिवन मोर दॅन 300 youth startup. कित्याक एवरीबडी कॅनॉट गेट अ गव्हर्मेंट जॉब इन द फ्युचर. जो तर आमची स्टेटीक आतां मायनींग बॅन आहा ते लिफ्ट जावन मायनींग जो तर बरें जालें आनी मायनिंगाचो रेव्हेन्यू भरपूर येयलो जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब वाडोवंक शकता. ट्युरिजम आमचें वाडत आनीक बरें गूड क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येयले गोंयांत, जे आतां सद्याक डावनफॉल आमचे आहा. 50% डिक्रीज इन चार्टर फ्लायट्स. इट इज अलार्मींग. इट इज अलार्मींग टुडे. It is for the state to decide. It is for the department to decide where they are gone wrong. It is for the industry to decide where we are gone wrong. It is for the shack owners, private shack owners, private hut owners to decide where they are gone wrong. खंय तरी आमी चुकल्या. खंय तरी आमी चुकल्या. त्या खातीर हे फॉरेन ट्युरिस्ट जे इतले मोठे प्रमाणे येताले, आयचे तारखेर पासून 110 फ्लायट येवपाक जाय आसले, ते आमकां 52 फ्लायट्सूच येयल्या, चार्टर्ड फ्लायट्स. So somewhere we are gone wrong, and somebody else has tapped them to take them to some other country. We have to understand this. We cannot just say that ना सगळे सारखे भरपूर ट्युरिस्ट येता. ट्युरिस्ट खंयचे येता? ते बशींनी येता, ते टेम्पो ट्रॅव्हलर घेवन येता, ट्रॅक्सान येता आनी रस्ते सायडीक बसून शेतान बसून जेयता, स्टोव मारता, गॅस सिलिंडर लायता आनी जेयता पळय, ते ट्युरिस्ट म्हणटा आमी. तांकां ट्युरिस्ट म्हणना. They are just coming to spend their time without giving 1 rupee to the state revenue. आमचे सवाय पेट्रोल आनी डिझल घालून चल्ले ते. इवन कॅनांनी भरून डिझल वता. सो दीस इज आमची स्थिती ही जाल्ली आहा आयज. पूण ही चेंज करपाची गरज आहा. त्या खातीर हांव म्हणटा की गोंयान आमकां गोंयकारांक चिंतचें पडटलें. बरे मनीस तेंचे आमदार करचे पडटले. पॉलिटिशियन हॅज टू बी स्मार्ट इनफ टू टेक इंट्रस्ट in their constituency people. लास्ट क्वेश्चन घेता सर. एक वेळ खूप कमी आसा. अर्जुन नागवेकर हांणी विचारला, सध्या करंटली डिसेंबर म्हयनो कलांगूटान ट्राफीक भरता. आमकां सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम ह्या म्हयन्याक होच जाता की ट्राफीक न्हू आमची सर्क्युलेट जायना बरी. म्हणजे वन वे करता बट इतले घुंवन वयचें पडटा. इट्स नॉट पॉसिबल. म्हणजे खूब त्रास जाता. सो ताका एक कसो प्लॅन आहा? मायकल सराक आमच्या कलांगूटच्या भुरग्यांची हेल्प जाय, लायक टू बी सेट वॉलंटियर्स रावंक. कित्याक असलो एक प्रोग्राम लॉन्च जाल्लो म्हणून आयकलो, बट तेजें कांय इन्फॉर्मेशन ना, म्हणजे अवेरनस ना. ते एक कळोंक जाय आसलें आमकां कशी डायल्यूट जातली ट्राफीक ती. फाटल्या दिसांनी दिवाळी लॉंग हे आसले विकेंड्स. थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे आनी मंडे हॉलिडे आसली. 5 दीस इतले ट्युरिस्ट गोंया येयले की कलांगूट जॅम जाले. कलांगूटानसून मनीस जो तर भायर सरतलो जाल्यार ताका 1 वर लागताले. बागानसून कलंगूट येवपाक 1 वर लागताले आनी ही परिस्थिती जाल्ली. सो आमी जर तर ते ट्रॅफीक बंद करीत जाल्यार कांय लोक जे आहा थोडे कलांगूटान ते बेजार जाता की MLAन पंचायतीन बंद केले आनी आमकां बिझनस येवंक ना.
जे गाडयो येता ट्युरिस्ट येतात ते आनी हूंय गेले अंजुना गेले काय ना कलंगुटान लोक येतलेच. सो फॉर दॅट वी हॅव टू स्टॉप द ट्रॅफिक नियर द चर्च दॅट सायड नियर बोडको वोड दॅट सायड नियर फॅट फीश आनी थिंगासून आमचे लोकलांचे टेम्पो ट्रॅव्हलर आसपाक जाय तेंच्यो इनोवा आसपाक जाय ते ट्युरिस्टांक फेरी करपाक बागान व्हरपाक कलंगूट व्हरपाक कांदोली व्हरपाक ओ कांदोली नियर द चर्च यू हॅव टू स्टॉप or near the bridge you have to stop and bring the tourist inside. So आमच्या लोकलांक business मेवपाक जाय to ferry them inside. No outstation vehicle should be allowed to enter inside. First start with bus. व्हडल्यो बसी आनी मातश्यो धाकट्यो बसी outstation. तेंकां बंद करून दुसरे गाडयो भितर हाडपाक जाय. आमच्या गाडयांनी तेंकां भितर हाडप. Secondly, Christmas, New Year or during Diwali vacation, long weekends, you should stop even the outstation treks, sumo. सारक्यो गाडयो आहा त्यो घेवप फॅमिली कोण येता ते घेवप 10-12 जाण जे ट्रॅक्सान भरून येता सुमोन भरून येता तेंकां घेवप ना तेंकां स्टॉप करप तेंकां सांगप तुमी आमची गाडी घेया लोकलाची आनी भितर वचा हे लोकलान आमकां सपोर्ट दिवपाक जाय हें करपाक हे आमच्या मोतीन हा करपाक विलेज पंचायत कालांगूट आनी कांदोली हॅज टू टेक अ स्टेप इन दीस थोडे जाण तेंकां चिमटो काडटले हें करिनाका म्हणून सगळ्यांक घेवन भितर जावन मेस आमकां धंदो जातलो दे आर सेल्फिश पीपल इवन इफ यू डोंट अलाव द व्हेकल्स यू विल गेट द बिजनेस ते सोजमाना ते सोजमाता आमचो बिजनेस वयतलो ना दे हॅव टू कम टू कांदोली बीच दे हॅव टू कम टू फोर्ट अगवादा दे हॅव टू सी दॅट ट्युरिस्ट इज कम टू सी दॅट सो दे वील गो एनी हाव सो लेट देम स्पेंड दॅट एक्स्ट्रा 100 रुपीज टू फेरी देम ऑन द आतां जर तूं एक टेम्पो ट्रॅव्हलरूच वयता आतां जर तूं 20 जाण जाले सो सगळ्यांक 100 रुपया काडूं न्ही 100 रुपया इज नथींग 20 जाणांक 100 काडीत जाल्यार 2000 टेम्पो ट्रॅव्हलाच्या ओनराक 2000 मेवले तेंकां येले फोर्ट अगवादा येले तेंकां देंवयले थिंगा परत बसयले कांदोली बिचार हाडले परत हाडले आनी तेंचे पार्किंग लॉटान सोडले सो दे आर स्टील कम इन अ स्मॉल व्हेकल तेंचे व्हेकल बंद केले 2 आमी इन्स्टेड ऑफ 2 व्हेकल्स गोईंग टू फोर्ट अगवादा एंड क्रिएटिंग अ जॅम दे वी मेड पुट देम इन 1 व्हेकल एंड सेंड देम दे सो अशें जर आमी करीत जाल्यार जाग्यार पडोंक शकता पण तेका लार्जर इंट्रस्ट लार्जर पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकल पीपल फ्रॉम दे हॅव टू सपोर्ट इन्क्लुडींग मार्केट आमी शिफ्ट करपाचो सगळें केल्लें आहा इवन द न्यू ओडीपी वीच इज कम आउट मार्केट आमी बोडके वाडा कडेन दाखयला कांय लोकांचे विचार आहा की जावचें न्हू म्हणून तें आहा थिंगाच मार्केट आसचो पण थिंगा पार्किंग ना आमचे कडेन आयज प्रत्येक मनीस जो आपल्या घरांतसून मार्केटान येता नुस्तें व्हरोंक येता वेजिटेबल व्हरोंक येता मीट व्हरोंक येता तो मोटरसायकल घेवन येता नाल्यार कार घेवन येता कोणूच चलोवन येना कोणूच सायकल घेवन येना जागो ना आमचे कडेन दवरपाक आमी तुरी आसतना थिंगा 2 व्हिलराचें पार्किंग अरेंजमेंट केला तुरी आसतना आमी ट्युरिजम प्रॉपर्टीन 4 व्हिलराचें पार्किंग केला शांतादुर्गा टेम्पला कडेन पूण तो पावना 200 गाडयो हाडून घातल्यो जाल्यार ते फूल जाता लोक येता कितले कलंगुटान लोक रावता कितले थिंगा सरले स्थानीक लोक जे लोक बिझनेस करूंक येयले ट्युरिस्ट बाकीचे इंडियन्स हू आर कमिंग टच एंड गो म्हणटा ते येता आनी चल्ले सो ते आपले गाडयो हाडटा सो हे सगळे करपा खातीर म्हाका दिसता लोकांचे सपोर्ट जाय लोकांचो सपोर्ट जाय आमच्या पंचायतीचो सपोर्ट जाय सरपंचाचो सपोर्ट जाय जिल्हा पंचायत मेंबराचो सपोर्ट जाय आनी हो जो तर सपोर्ट नाल्यार तूं हें काम करूंक शकना आमी केलां खूब काम पूण होय सपोर्ट ते म्हाका दितले म्हणून हांव रावतां आनी हे फुडें व्हरपाक आमी वावुरतले जशें उलयताले तशें कलंगूटचे सगळे लोक तुमच्या वांगडा आसा आनी एक गोश्ट आमी खूब क्वेश्चन आशिल्ले आमी ते सद्या घेवंक शकना कारण म्हाका दिसता 6 ते 7 क्वेश्चन अशें आशिल्ले की तुमकां मिनिस्ट्री दिवची हो आवाज म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा पर्यंत पावल्यार पुरो हें धरता हांव आनी बेगींतले बेगीन गोंयची कामां वाटेक सगळी चालीक लागची अशें आमच्या सगळ्यांचो एक विश्वास आसा आणि सर थँक्यू व्हेरी मच परत एक फावट आणि तुम्ही इतलो टाइम दिलो आमकां आणि इतले बरे तरेन उलयले थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं थँक्यू सो थँक्यू